14 नोव्हेंबर सावन राज्यात सहकार सप्तकाक सुरुवात जाता। 14 ते 20 नोव्हेंबर मजगती सहकार सप्तक मनयतले। या निमतान गोंयभरच्या वेगवेगळ्या सहकारी सोसायटीच्या जोडपालवान कार्यावळी जातल्यो, अशी माहिती गोवा स्टेट युनियन कोऑपरेटिव्ह संघाचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळे हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। 14 तारखेक कोऑपरेटिव्ह विकासाचो पयलो दीस जो आसा ते पयलो दीस हांगा जातलो आमच्या प्रिमायसीस, आनी त्या दिसा आमचे सहकार मंत्री जो आसा महादेव नायक जो आसतलो, आनी त्याच प्रमाणे आमचे कडेन जो पत्रकार आमचो मेन तो वामन प्रभू म्हणून ताका आमी हेका आपयलो, फंक्शनाक आपयलो। फाटल्या वर्सा आमी गुरदास सावळा आपयलो आनी त्या प्रमाणे ह्या वर्साक आमी वामन प्रभू आपयलो। आता दुसरो दीस जो आसा त्या दिसा आमचो सेकंड डे जो आसा तो आमी मासोर्डे डेरी जे आसा ते आमी वाळपय फंक्शन जातले, आनी त्या वाळपय फंक्शनाक आमचे जे दूध सोसायटीचे जे चेअरमॅन आसा तेजे आमचे मिल्क बिजनाचे चेअरमॅन जे आसा माधव सहकारी ते उपस्थित आसतले। ताजे नंतर तिसरो दीस जो आसा बाळी म्हणजे तो बाळी जे आसा बाळी हितून काणकोण अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी ह्या सोसायटीची जे ऑफिस आसा काणकोण, पण त्यांनी जी ब्रांच ओपन करपाची ठरयला ती त्यांनी बाळी म्हणजे हांगा आमच्या फातर्पा रोडा कडेन, आनी थंय ते फंक्शनाक जे आसतले ते म्हणल्यार पयले म्हणल्यार आमचे सहकार मंत्री महादेव नायक आनी टू प्रिजायड ओवर द फंक्शन मिस्टर राजन नायक MLA जो आसा कोंकणीचो तो आसतलो। आता 17 तारखेक जो आसा तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा महिला जे आसा महिलाचे फेडरेशन जे आसा ते महिलाचे आमी तो म्हापसा हो प्रोग्राम करपाक ठरयिल्लो आसा, आनी ती सातेरी हॉल जो आसा त्या सातेरी हॉलांत हो कार्यक्रम जातलो, आनी त्या कार्यक्रमाक चेअरपर्सन जो आसा संदीप पळारी हो आसतलो, आनी त्याच बरोबर आनी बाकीचे जे आसा जे डिग्निटीज आसा ते आसतले। ताजे नंतर 18 तारखेक जो आसा जो थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे जे प्रिमायसीस आसा थंय आमचो तो प्रोग्राम आसतलो, आनी तो प्रोग्राम जो आसा ते आमचे हावजींग सोसायटीचे जे फेडरेशन आसा आनी बाकीचे मेंबर्स हेणी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो।